मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा होमस्टे आनी कॅराव्हॅन धोरणाचें लोकार्पण केलें। सांगे केप्यां दार बांदोड्या 70 दिवचल काणकोण ह्या मालांक हे होमस्टे धोरणाचो फायदो जातलो। गोंयांतलो ग्रामीण भाग, संस्कृताय आनी हेर नव्यो गोश्टी समजून घेवपाक आनी पळोवपाक मेळटल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा होमस्टे आनी कॅराव्हॅन धोरणाचें लोकार्पण केलें। सांग्या, केप्यां, दारबांदोडा, 70 दिवचल, काणकोण ह्या मालांक होमस्टे धोरणाचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जाल्यार होमस्टे धोरणा खाला 100 होमस्टे गोंयांत बेगीनूच सुरवात करतले। फर्निचराच्या खरेदी खातीर सरकार 2 लाख रुपयांची मजत करतलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। टुरिझम डिपार्टमेंटात दोन्ही पॉलिसी कारावॅन आणि होमस्टे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करून होमस्टे सांगे, केपें, काणकोण, 70 बिचोले, पेडण्यां अशा सारकिल्या एरियांतल्यान होमस्टे पॉलिसी खातीर खूब व्हडलो स्कोप आसा आनी म्हाका दिसता होमस्टे पॉलिसीचो बेनिफीट आमच्या मॅक्झिमम वुमन एंटरप्रिनर्स जे आसा तांच्यांनी घेवचो, जेणे करून आमकां टुरिस्ट जे आसा हे इंटरलँड वचपा खातीर हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो। इन फ्युचर स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता आसतना टुरिस्ट मॅक्झिमम एडवेंचर टुरिजम जाचेर आमी फोकस करपाक सोदता। सांगे, केपें आनी काणकोण ह्या सारकेल्या ठिकाणी मॅक्झिमम टुरिस्ट आनी विशेष करून रेनी सिजनान टुरिस्ट जे येतात ते ह्या प्रिफर्ड एरियेत रावपूय प्रिफर करता, तर ती होमस्टे पॉलिसीचो तांकां खूब मोठो फायदो जातलो। द सेम केस विथ द कॅरावॅन पॉलिसी म्हाका दिसता टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांणी इन डिटेलान दोन्ही पॉलिसी एक्सप्लेन केल्या। आज परत एकदा म्हणजे टुरिजम सेक्टरात एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा। दिसान दीस वेगवेगळी एडवान्समेंट आमी ज्या पद्दतीत टुरिजम सेक्टरात हाडीत आसा, टुरिजम डिपार्टमेंटात हाडीत आसा, निश्चित रित्या म्हणजे डिजिटलायझेशन ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट केल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात केलें अश्यो नवीन नवीन गजाली टुरिजम डिपार्टमेंटान करता। ताच्या खातीर आज आमी 2 पॉलिसी ज्यो गोंया खातीर फुडें व्हरता आसतना खूब इम्पॉर्टंट आसात। एक आसा होमस्टे विच इज अ बेड ब्रेड ब्रेकफास्ट पॉलिसी आनी दुसरी आसा ती कॅरावॅन पॉलिसी। आज आमी वेगळे वेगळे विचार व्हरता आसतना स्पिरिच्युअलाचेर आमी भर घाला, आमी वेलनेसाचेर भर घाला, एडवेंचराचेर भर घाला, ट्रेल्सांचेर भर घाला आनी ताच्या खातीर गोईंग इनटू द रुरल टुरिजम बेल्ट म्हणजे पूर्ण आमी समज धरलो जाल्यार दॅट बेल्ट वी टॉक अबाउट 70 बिचोली, धारबांदोरा, सांगे, पोंडा, केपें आनी काणकोण being the main part where this policy of homestay will come into practice. हातून होमस्टेजन मेन म्हणल्यार फोकल पॉइंट आसा लोकल एक्सपिरियन्सीस जातून एग्रो, वेलनेस आनी स्पिरिच्युअल विल बी देयर एज अ पार्ट ऑफ द हिंदलँड। ह्यो पॉलिसी आज होमस्टे खातीर आमी एअरबीएनबी कडेन टाय अप केल्लो आसा, एमओयू केल्लो आसा आनी होमस्टे एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स करता आसतना पयल्या वर्साक जवळ जवळ 100 होमस्टेज आमी सुरवात करतात। पहिले 100 होमस्टे सरकारान मुख्यमंत्र्यान 2 लाख ग्रांट दिल्ली आसा विच विल बी रिइम्बर्स्ड वेर यू कॅन अपग्रेड युअर फर्निचर, फर्निशिंग सगळे एडिशनल इन्सेंटिव्स तांकां आमी इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर चार्जीस जे आसा ते डॉमेस्टीक आनी रेजिडेन्शियल टॅरिफाचेर घेतिल्ले आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।